दिव्यवाणी 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 क्रिस्तते मोगाड बाबा बहिणींनो, आम्ही आज नियळसो संदेश जावन आसा मोरी भलायकेची माता, मोरी पिडेस्तांची भलायकी. आज सबार जण पिडेस्त जाल्यात, आध्यात्मिक रितीनी, आर्थीक रितीनी आनी तशेंच मानसीक रितीनी आज जायतो लोक पिडेस्त जाला. आज लोक आध्यात्मिक रितीन पिडेन वळवळटा जाल्ल्यान सबार जण नोवेनाक, रेतीरेक, मागण्या जमतीक वा हेर धर्मीक कार्याक हजर जातात. मोतींत सबार तेसावां घेवन येतात. चड तेसावां पैकी व्हडले तेसाव जावन आसा तांची पिडा सुद्दां गूण जायची म्हणून बऱ्या भलायकी खातीर ती मागतात. देवान आमकां कित्याक पसत रचला? देवान आमकां सारकें सुरपयसो जावन रचलो. कित्याक पसत रेतेक वचोंगी, नोवेनाक वचोंगी वा मागण्या जमतेक वचोंक न्ही. देवान आमकां रचलो रेतीर वचोंक, नोवेनाक वचोंक, मागण्या जमत वचोंक आमी समज आमचे पसत. त्या देखून देवान आमकां रचलो. आमी समज आमचे पसत आमी नोवेनाक, रेतीरेक, मागण्या जमतेक आमी येताव. त्या देखून चड तेसावां पैकी व्हडले तेसाव जावन आसा आमची पिडा शिडा गूण जायचे म्हणून बऱ्या भलायकी खातीर आमी मागताव. म्हजी एकली वळखीची प्रायवंत स्त्री, तिका हांव भेट दिवंक गेल्ल्या तवळ तिणें विचारलें, तुजी भलायकी कशी आसा? तूं बरी आसाय गी म्हणून विचारल्यार तिणें अशें म्हणचें आसलें, देवाच्या दयेन, मोरयेच्या मजतीन येदोळ म्हजी भलायकी बरी आसा. मोर्ता पर्यान हाता पांयांक भलायकी मिसाक वचोंक म्हाका सकत मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून थोड्यांनी सांगचें आसा. एक दीस हांव एका पिलगजेंत आसतना एकल्याच्या घरा वयचें आसलें. ती सदां न्हीद मिसाक वेताली. एक हप्तो ती मिसाक येवंकूच ना आनी हांव तांच्या घरा भेट करूंक गेलो आनी भेट करूंक वेता आसतना तिका विचारलें, तुजी भलायकी कशी आसा? देवान म्हजी भलायकी बरी धरल्या पुरो. म्हाका सदां न्हीद मोर्ता म्हणसर मिसाक वचोंक सकत दिवंक सकत दिल्यार पुरो म्हणून तिचें मागणें जावन आसलें. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी थोडे फावटी फोनार उलयता आसतना वा हेरां कडेन उलयता आसतना पयलें आमी विचारचें, तुजी भलायकी कशी आसा? आनी तांणी म्हणचें तांची जॉब जावन आसा, देवाच्या दयेन म्हजी भलायकी बरी आसा. भलायकी बरी आसल्यार चड काम करूंक सलीस जाता. जर तर तुजी भलायकी बरी ना तर आमकां कामां करूंक साध्य ना. त्या देखून आमी भलायकी विशयांत आमी चिंता करूंक जाय. देवाचे वयर व्हरतो विश्वास आमी दवरूंक जाय. सकत आमी दवरूंक जाय. आज जायतो लोक पुण्यक्षेत्राक येता. कित्याक पसत? बरी भलायकी मेळचे पसत. आज जायतो लोक बऱ्या भलायकी वरवीं कश्टन आसा. बरी भलायकी नासतना कश्टन आसा. मानसिक कश्टन आसा आनी दैहिक रितीनी कश्टन आसा. बरी भलायकी मेळचे पसत आज जायतो लोक देवासशीन येतात.
मोरी सश्टीन येतात, संत भक्त सश्टीन येतात. मुगाळ भावनो आनी बहिणीनो, आमी पळयता आज जायतो लोक मोरी सश्टीन वेता. कित्याक म्हळ्यार मोरी जावन आसा पिडेस्ताची भलायकेची माता म्हणून ते समजतात. आनी मोरी येता कितें मागल्यार मोरी जेजू कडेन विनंती करता आनी परत आमकां भलायकी फाटी मेळाशी ती करता म्हणून त्या उद्देशान, त्या विश्वासान जायतो लोक आज हरिहरीनी लंकरीच्या पुण्यक्षेत्राक येतात. आपले त्या सभा केवलो थंयसर वेतात आनी कडी जावन मोरी एक आवय जावन आपली ते सभा संपूर्ण करता म्हणून विश्वासान थंयसर ती वेतात. आनी बरी भलायकी मेळिल्ली जायते लोक आज साक्षी दिवन आसात. तर मुखार भावनो आनी भयणीनो, बरी भलायकी म्हळ्यार कितें? बरी भलायकी म्हळ्यार कितें? एका व्यक्तीच्या जिवांत कसलेंच उण वा पिडा नासतना संतोषान समाधानान कुडीक बरें भोगचें जावन आसा भलायकी. जिवांत समाधान आसा तर, जिवांत संतोष आसा तर कंडी जावन कुडीक बरी भलायकी आसा म्हणून सांगयत. जर तर कोणाच्या जिवितांत संतोष ना, जर तर कोणाच्या जिवितांत मैपास ना, मोग ना, समाधान ना, संतोष ना, तो पिडेस्त जाला म्हणून सांगयत. तो पिडेस्त जाता म्हणून सांगयत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भलायकी आमची कशी पाड जाता? पिडा आयल्यार आमची भलायकी पाड जाता. पिडा एकच तराची म्हणून सांगूंक जायना. पिडे वेगवेगळ्यो आसात. जर तर आमी पळोवचे तर वयल्या सुवातेर कुडीची भलायकी, दाखल्याक ताप, शेड, खोकली, गांठी दुख, ओटल्यो वा धाकट्यो पिडा आसात. जायत्या लोकांक ताप येता, शेड येता, खोकली येता, गांठीची दूख आसता आनी हेर इतर. आनी त्या देखून खंयसर वेतात? वैज सश्टीन येतात ही पिडा गूण जावंक. थोड्या पिडेक वखद आसा आनी त्यो गूण जातात. पूण थोड्या पिडेक वखद ना, भोंवरतांनी गूण जाल्ली पिडा आमकां पळोवंक मेळटा. पिडा कित्याक गूण जायना म्हळ्यार साबार आमचे तें सवाल आसूंक पुरो. कित्याक गूण जायना? कित्याक म्हळ्यार वखद आसल्यार गूण जाता, पूण भोंवरता आसा जाल्यार कंडी जावन आमची कुडीची पिडा गूण जाता म्हणून आमी सांगयत. एक स्त्री आसली आनी ती रक्तस्रावान ती कुस्टून आसली. ती सबार वैज सश्टीन ती गेली, पूण तिची पिडा शिडा गूण जावंक ना. एक दीस ती रेतेरे गेली आनी थंयसर आसल्या याजक कडेन कुमसारती जाली. गळपिर्त रोडोन ती कुमसारती जाली आनी आपल्या पातकांच्या बॉक्सान खातीर ती म्हाका लागली आनी तिची पिडा शिडा गूण जाली म्हणून सांगयत. आनी याजकान मागता आसतना दैवीक सकत तिचे वयर ओडोन आयली आनी कंप्लीट रितीन म्हणले बरी तिची पिडा शिडा गूण जाली. आनी त्या वेळार याजक म्हणूंक लागलो, एकल्या स्त्रियेची पिडा गूण जाल्या. देवान तिका आपडला, देवान तिका स्पर्श केला आनी तिका परत भलायकी फाटी मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना ती उबे रावली आनी देवाक स्तुती करीत ती लागली. मोगचन बावरतान म्हणले परी थोडी आमची पिडा शिडा गूण जाता. त्या देखून देवाचे वयर व्हरतो बावरता आसूंक जाय, देवाचेर व्हरतो विश्वास आसूंक जाय. दुसरें जावन मानसीक पिडा म्हणून सांगयत. असलो पिडे आयिल्लो व्यक्ती मानसीक तरान वळवळटा. तसल्या व्यक्तीक समाज वायट नदरेन पळयता, कीड मट्टान पळयता समाजांत. असली पिडा सडावत येवची रक्तबोत्ताड, ब्लड प्रेशर आमी म्हणटा, कठीण राग, मानसीक वत्तड, टेन्शन, बेश्टे चिंताकचे असल्या कारणाक लागून येवची आसा. पूण हाज्या वर्थ्य मापान पळोवचें तर मादक द्रव्य, ड्रग्स म्हणटात, अमल पद्दत तसल्यो वस्तू सेवचे, गुटखा, दुमटी,
एका व्यक्तीचे मेंदवाचो शिरो अस्कत करूंक शकतात आणि तो व्यक्ती मानसीक रितीन अस्वस्थ जाल्ले दाखले आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून मुगचन मानसीक रितीक समस्येक वळख जाल्ले आमी जायते व्यक्ती आमी पळयता. तांकां आमी कितें करूंक जाय, तांकां आमी मोगान आमी पळोवंक जाय, कीळ मट्टान आमी पळोवंक नजो. एकलो इंजिनियरींग स्टुडंट एका पुणार वसती केंद्राक भरती जालो. एडिक्शन सेंटराक तो भरती जालो. पळोवंक बरो दिसतलो तरी तो जिवितांत सारको निर्धार घेवचे परिस्थितींत तो नासलो. एक फावटी टॅरेसार सोडून पेटनातलो वीज दिवो लायट ताणें सारको केलो, पूण टॅरेसार सावन सकला देंवता आसतना मेटत हांव सकला देवोक आयकना बगर ताणें उडी मारली आनी एक पाय मोडलो. कितें सारकें कितें वायट म्हणून ताका निश्चय करूंक साध्य जालें ना. तो मानसीक रितीन अस्वस्थ जावन आसलो. असल्या व्यक्तीक आमी कितें करूंक जाय, पुनर्वसती केंद्राक आमी भरती करूंक जाय आनी तो ते बरे जातात. ह्या संवसारांत आमी पळयता जायतो लोक मानसीक रितीन कश्ट आसा. एकसुरपणांत मनीस कश्ट नासतना सो मानसीक रितीन कश्ट आसत म्हणून आमी सांगीत. आनी असल्या मनशांक आमी कितें करूंक जाय, तांकां आमी कंपनीमेंट आमी दिवंक जाय, तांचे सांगता आमी बसोवंक जाय, तांचे सांगता आमी उलोवंक जाय. हें गरजेचें जावन आसा. तिसरें जावन सामाजीक पिडा. 4 व्यक्ती सांगता मेळून एक समाज स्थापीत करता. समाज म्हणटा आसतना थंयसर एका मनाचे, एका व्यक्तीचे आनी एका मनाचे, एका काळजाचे एकामेका होंदून चलचे व्यक्ती आसूंक जाय. जर एके समाजांत एकलो व्यक्ती सकना तर तो समाजांत पिडेस्त जाता. दाखल्याक एका घरांत वा कुटुंबांत सगळीं बरीं आसात, एकलो मात्र उलटो, ताका आवय नाका, बापूय नाका, बायल नाका, घोव नाका, भुरगीं नाकात, आपणें केल्लें सगळें सारकें हेरांचें आयकूंक तयार ना, घरच्या कसली चटवटकेन तो हजर जायना. असल्या व्यक्तीक सामाजीक पिडेक वळख जाल्लो म्हणयेत. सामाजीक पिडेक वळख जाल्ले जायते व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. इंडिव्हिज्युअल लायफ म्हणटात ते समाजांत जिवंक येता आसतना, ते सांगत येता आसतना तांकां होंदोन जिवंक साथ दिना. हाका म्हणटा सामाजीक पिडा म्हणून. दृश्टांत एकलो व्यक्ती हर एक चटवटकी मुखार पात्रेबाण सांगल्यार कसलेंय काम करूंक तयार, पूण एक दीस कसल्या कारणाक लागून पाद्र्याबा लागीं रागार जालो. पाद्र्याबाक ताणें सोडलें, इगर्ज सोडली, मीस रोजार सोडलें, देवाकी सोडलें. आनी असले व्यक्तीचो स्वभाव पाद्र्याबाक देव करचें आनी देवाक आपलो सेवा करचो. पयलीं आमचो फॅमिली पाद्र्याक, उपरांत ताका 4 गाडी करच्यो आमी पळयता. अनेक व्यक्ती पावर्त स्विकार केल्लो हेर धर्माच्या कार्याक वचोंक आपलो पावर सांडून इगर्जेचेर रावयता. आपल्या भुरग्यांक वचोंक इगर्ज लागीं सरता, पूण तो भायरच तो रावता, मीस जाता पर्यंत तो बसता. असले व्यक्तीक सामाजीक पिडेक वळख जाल्लो म्हणून सांगीत. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सामाजीक पिडेक वळख जाल्ले व्यक्ती ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटात. जायते व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. सामाजीक पिडेक वळख जाल्लो व्यक्ती तो मानसीक रितीन अस्वस्थ जाला म्हणून सांगीत. तो कुडींनी कश्ट नासा म्हणून सांगीत. आनी असल्या मनशांक आमी कितें करूंक, असल्यांचो आमी मोग करूंक जाय. असल्यांक तांची मनां आमी उजवाडोवंक जाय. चवथें जावन आध्यात्मीक पिडा. सगळे पिडेचे की मारेकार पिडा जावन आसा आध्यात्मीक पिडा. ह्या सगळ्या पिडेक कारण आमीच मोगाळ भावना आनी भयणीनो. ह्या पिडेक वयजाचें वखद लागना.
बकार दैविक वयस ही पिडा गुण करूंक शकता. आध्यात्मिक पिडेक मुख्य कारण पाताक मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हेरांक बक्षिना तर आमी हेरांचे बक्षांनी आमी मागिना तर कधी जावन आमची आध्यात्मिक पिडा गुण जायना. बक्षिनाशें बक्षान मागिनाशें आमचे भितर दाबून दवरल्यार खंडी जावन पिडेतावन भायर येवंक साध्य ना. जर तर आमी हेरांक आमी बक्षिता, हेरांक जावन आमी बक्षांनी मागता, खंडी जावन आध्यात्मिक पिडेतावन आमकां भायर येत. कसली पिडा येत म्हणून सांगूंक साध्य ना. कसली मारेकार पिडा वा ल्हान पिडा येवं पुरो, पूण वखद लागना, गुण जायना. गुण जायना मोगाचनो. त्या देखून आमी सुटावे कुंसार जावंक जाय. कुंसार गरजेचें जावन आसा. जर तर आमी खरें कुंसार आमी जाता, खंडी जावन आमची आध्यात्मिक पिडा गुण जाता म्हणून सांगयेत. एक स्त्री कावन्सिलिंगाक गेली. सबार तेंपातावन गांठी दुखीन ती वडवड आसली. सबार वखदां तिणें केली. अखेरीक रेतीर वेळार ती कावन्सिलींग वता आसतना त्या कावन्सिलरान ताका विचारलें, तुका कोणा लागीं राग आसा? ती ना म्हणाली. आवय भयणी कडेन गे, बापाय कडेन गे, वा कोणा लागीं तिका राग नातलो. कावन्सिलरान तिच्या बापाय विशीं विचारता आसतना ती रागार पेटली, कुबाळ्ळी आनी बापाय मरून 12 वर्सां जालीं म्हणूंक लागली. आनी तिणें केल्लो अन्याय बक्षिनांत दवरूनच ती पिडेन ओडून आसली. कावन्सिलरान तिका आपल्या बापायक बक्षीस म्हणून सलाह दिली, पूण हें तिका साध्य जालें ना. बक्षूंक साध्य जालें ना. ती आपणाच्यान जायना म्हणून ती सुलतच रावली. 3 म्हयन्या उपरांत परतेन ती कावन्सिलर लागीं येवन अशें म्हणूंक लागली, हांवें म्हज्या बापायक बक्षिलां आनी म्हजी पिडा गूण जाल्या. त्या दैवीक वयसान म्हजी पिडा शिडा गूण जाल्या म्हणून ती म्हणूंक लागली. मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, सामार्कच्या वांजेलांत आमी पळयता 2ऱ्या अध्यायांत जेजून एका आरेकाराक गूण केलें. आनी गूण करता आसतना तो म्हणूंक लागलो, पुता तुजीं पातकां बक्षल्यांत. आनी ह्या उतरांनी आरेकार गूण जालो. आनी उपरांत आमी पळयता तो म्हणटा, हांव तुका सांगता, उठ आनी चल, तुजी भलायकी बरी जातली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेजू आमकां सर्वांक बक्षूंक तो उलोवतो दिता. मातेवाच्या वांजेलांत 5 अध्यायांत वाक्य 23, 24 म्हणसर अशें म्हणटा, देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक येता आसतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कितेंय वायट आसा तर उगडास दवर. तुजी खाणीक थंयच तूं सोड आनी पयलें वचून तुज्या भावा लागीं राजी जा. उपरांत येवन खाणीक भेटय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां जाल्लो तो अन्याय, राग आमी मोतीत दवरून कुसायल्यार खंडी जावन आमी वायटाक बली जाता. सिरकसो 10 ग्रंथ अध्याय वाक्य 6 अशें म्हणटा, हर एका अन्याय खातीर ताच्या शेजाऱ्यांचेर रागार जायनाका. जुलमाच्या आवेशान बरोवकाय करूंक वचनाका. हें पिडेक कारण जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, केदाळा व्यक्ती बक्षांनी मागतागी खंडी जावन ताची पिडा शिडा गूण जाता. जुदासान कितें गेलें? बक्षांनी मागोवंक ना, तो नास जालो. पेत्रून आपली चूक वळखली, एगार केलें, गळगळीत रडलो, तो बरो तो जालो. वेची पुतान बापाय लागीं येवन बक्षांनी मागलें आनी तो बरो जालो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मोरी जावन आसा. आमची भलायकेची पिडेस्तांची माता म्हणल्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना मोरये विशीं आमी जाणा जावया. मोरीन आपली दूख
जेजूची दूख सर आपल्या काळजांत तिने दागोवन तिने दवरली. आपल्या बाळका जेजूक देवळांत भेटयत आसतना सिमाव प्रावती अशें म्हणूंक लागलो, एक तलवार तुजें काळीज पापसतलें. ती उतरां आपल्या काळजांत तिने जागोवन दवरली आनी सरसून ती आपल्या काळजांत तिने आटयलें. उतरां ती आटयली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मोरयेच्यो 7 दुख्यो कसल्यो मोगाच्यान पयली दूख जल्मल्ल्या बाळकाक घेवन राती फाल्यान करता आसतना मोरयेक कितें भोगना जायत. बाळक जेजू तेंपलांत पेटयत आसतना जेजूची उतरां, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून नेनासलें म्हणटा आसतना मोरयेक कितें भोगना जायत. आपलो पूत कुरीस वोवयत आसतना त्या कुर्सा पोंदा पडटा आसतना मोरयेक कितें भोगना जायत. कुर्सांत हावन आपल्या पुताचें रगत वाळटा आसतना मोरयेक कितें भोगना जायत. पुताची निर्जीव कूड आपल्या हातांत दिता आसतना तिका कितें भोगना जायत. नीक पिळगी आपलो जागो नासतना दुसऱ्यांक आमामात केल्लो पोंडू ताका दितना कितें भोगना जायत. मोरयेक कशें भोगलें जल्मांत हावन मोऱ्या पर्यंत सर दुखी देवाकच तिणें समर्पण दिल्यो. आमी साबार पोटी विविध पिडेक आमी वळख आमी जाता. दोडोवण्याक आमी वळख जाता. हेरांनी आमच्यो केप्टाय करता आसतना, हेरांनी आमचें नांव पाठ करता आसतना आमकांच देवाक आमी समर्पण दिवया. आमी विश्वासान नाका, बघा देवाचेर व्हरतो विश्वास आमी दवरूंक जाय. बॉक्सनेच्या स्पिरितान जिवोंक जाय. आमचो आत्मो आमी नितळ दवरूंक जाय. मोरी आमची माय पिडेस्ताची ती भलायकी पातक्याचो आसरो तिची देख आमी घेवया. आमी आमचे खातीर सदांच मागया. तिचे लागीं विनंती करया. कधी जावं देवतान बॉक्साने लाभून ती दिता. ती भलायकीची ती माता, हेल्थ फॉर द सीक तिची मजत आमी मागया. चड पिडेस्तांक मरणाच्या तजऱ्यांक तिच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी आमी मागया. नमाटपुरी कृपेन बदलेले सर्वेस्पो तुजे संगत आसा. स्त्रियां भितर तूंच देव आनी स्त्रीं पळ तुजे कुशीचें पळो. संता मरिये देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.